The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute of hotel management and admission घेऊन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नाव, घट उगडास तरा. आधार दियात, तेको दियात. एन नागवेकार. Just imagine. नमस्कार इष्टानो, नमस्कार मित्रांनो. ह्या दिसांनी केन्नाय आमी फ्रेंड्स थारायता की आयज मातसो वगत खंय बसपाचें, इल्लेशें मारपाचें आनी घरा वचपाचें. तेन्ना आमी तेका कितें म्हणटा ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. अरे आसता कितें, इट इज गोंयकारपण. आनी मिनिस्टर रोहन खंवटेन आपल्याच खात्याचेर ह्या आठवड्यान 2 फावटी धाड घातली आनी फाटल्या आठवड्यान आमचो विनोद पालयेकर मिनिस्टर तेणें धाड घातली. आतां हो कसलो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम काय म्हणटा हांव. सगळ्या गव्हर्नमेंट सर्वंट्सांक एकूच प्रश्न पडला. मंत्री रोहन खंवटेक नायक पिक्चर दाखयलो कोणे? हू गेव हिम द डीव्हीडीज, सॉरी तो मातसो रीच न्हू. हू गेव हिम ब्लू रे ऑफ नायक टू रोहन खंवटे? अरे मंत्री रोहन खंवटे आता खंय स्टाफाचे डबे सुद्दां चॅक करपाक लागला खंय? कितें? पण एक मात, मंत्री जावन सुद्दां रोहन खंवटे बरो बेगीन उठ्ठा न्हू सकाळचो, नाल्यार तो तांच्या पयलीं कसो पावता ऑफिसान तर. ह्या मंत्र्यांक सध्या कितें जालां, काम ना काय धंदो ना सध्या, म्हणजे अशें. आनी मागीर हे असली कामां करूंक भोंवता, हेजी धाड घातली, ह्या डिपार्टमेंटार धाड घातली. आतां होच पळय, विजय सरदेसाय मंत्री आनी हें तेजें कॅबिन आनी हें तेजें मेज पळया, सामकें चकाचक. एक सुद्दां फायल ना मेजार. कशी आसतली? पर्रीकर मुख्यमंत्री आसता पळय तेन्ना बाकीच्या मंत्र्यांक तो खंय कितें करपाक दिता? आतां GST लागू जातले, एक देश एक टॅक्स. आमचे मंत्री मंडळी GST भशेनूच. एक कॅबिनेट, एक पर्रीकर, पुरो. Just imagine. विजय, काँग्रेस म्हणटा तू अजून जर रेडी आसा जाल्यार तुका डेप्युटी CM आनी TCP आनी PWD आनी GSIDC दिता खंय. सो आय थिंक कितें रोकडोच थिंक करपाक लागला आं करून. You want to collapse government and now you are thinking whether we are prepared for it. शी कितें उलयता? हेन्ना कितें कांयच्या काय करूं नाका. येन्नाच लोकसभा इलेक्शना अजून टायम आहा, तेन्ना कितें तें पळोवया मागीर. ओके, आय हर्ड दॅट भाई इज गिविंग बिग मिनिस्ट्री टू विश्वजीत राणे. This should not happen. की you also oppose ministry to विश्वजीत like निलेश काब्राल. म्हाका एक सांग विजय, why you created all that माड काय झाड controversy? It was to basically. कळ्ळें आमकां तें, कळ्ळें कित्याक केलें तुवें. इट्स ओके. सो सॉन्सोडो गार्बेज केन्ना क्लियर करता? By the end of the next month. इतलें बरें जातलें न्ही तशें जायत जाल्यार. सो सद्या आतां हो जो चीफ मिनिस्टर आहा पळय सद्याचो, तो तुका त्रास बी करिना मरे?
तुका फुडें त्रास बी करपा ना मरे तो कसलेच 3 chief ministers have come and gone. बट नन ऑफ देम कुड बाल बाका मी अशें तूं म्हणूंक सोदता कितले चीफ मिनिस्टर येवन गेले मरे म्हाका कितें कोणें हें केला अशें तूं कितें म्हणपाक सोदतालें सांग आमी तें तुजें कन्वे करता. Just imagine. विजय सरदेसाय सदांच गोवा फॉरवर्डीच्या स्ट्रायक रेटी बद्दल उलयत आसता आमी आयकलां खूब फावटी. आतां तो विकेटी कितल्यो घेता तें पळोवपाक जाय. पर्रीकरान म्हटलें रिजनल प्लॅन डिसेंबर म्हयन्यात हाडटले. टीसीपी मिनिस्टर विजय म्हणटा शक्य ना. ही विजयान उडयलेली पयली विकेट पहिल्याच ओव्हरीन पहिल्या 3ऱ्या बॉलाक. विजय म्हणटा अरे पर्रीकार कितें रे 13 डिसेंबराक रिजनल प्लॅन रिलीज करूंक सोदता रे डिसेंबर म्हणटा तो रिजनल प्लॅन 14 जुनाक रिलीज करूया. आता 13 डिसेंबर आणि 14 जून दिसा कितें आसा हें तुमी सोदून काडा. Just imagine. ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर आणि एका शेतकाऱ्या भितर एक गजाल कॉमन ती म्हणजे दोगूय पडटले 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 आयज पडटले फाल्यां पडटले म्हणून वाट पळयता. शेतकरी पावस आणि बाबू कवळेकर सरकार. Just imagine. रेजिनाल्ड बाबा कितें केलें रे काँग्रेसीन दिग्विजय सिंग लुइजिनो दिगंबरान येयल्लो चान्स वगडायलो मरे कितें रे. What can you expect? You had a fine lineup of experienced congressmen and still your party could not form government. आम्ही काँग्रेसमॅन सौर क्या बात कर रहा है रेजिनाल्ड. आम्ही इतली चोल्ला आणि इतली केला. स्टॉप 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 रेजिनाल्ड स्टॉप प्रो हे शेरकार पडपाक भोव कठीण आता सध्या. काँग्रेसीक आनीक 5 वर्सां रावचेच पडटलेशें दिसता ऑपोजिशनान. वॉट यू हॅव टू से ऑन दीस. So this is I have nothing else to say, but one thing is sure. And what is that? In history, it will go down in history that if ever a party gets simple majority, then it should not wait for Vijay and Digvijay. गेलात पिकासा न्हू. रेजिनाल्ड तुका टेन्शन जालें न्हू स्ट्रेस जालो काय तूं खंय वयता. कझिनोंत. कॅसिनोन. Did you any time won some money in casino? Nothing. आमकां नृत्य रेजिनाल्ड कॅसिनो बीन. तूं आमच्या जात्रेक येवं आमी गडगडो खेळोया. Just imagine. बाब इसिदोर you want IIT Park in काणकोणा. तुम्ही शेरकार केन्ना उडयतले एनी प्लॅन्स. नेक्स्ट इयर. नेक्स्ट इयर परत बाय इलेक्शनाक रावतलो तर तूं. हांव चिंता सर नेक्स्ट 50 years चिंता. म्हणजे प्रताप सिंग राणेचो रिकॉर्ड मोडपाक सोदताय तर तूं. Just imagine. सुदीन तुवें मुख्यमंत्री जावपाची स्वप्नां पळयली. दीस रात न्हू दीस रात काय नजो. एक इलेक्शन गेलें म्हणून जग सोंपना सुदीन कळ्ळें. परत 2022 येतलेच कांयच नाल्यार 2019 तरी आसात. बरें आतां तुजो नवो मंत्र कितें सध्या नवो मंत्र. गोंयकार आनी गोंयकारपण. सुदीन हे आतां मगो फॉरवर्ड कशें दिसल्या. Just imagine. लॉंग टाइम डिन मॅट मिकी पाशेकर. कितें करता काय तो सध्या. ती सध्या काय करते म्हणून एक पिक्चर येयला पळय तशें तो सध्या काय करतो. मिकी पाशेको काय करतो काय करत असेल. Just imagine. मिकी बाबा केसा हे पंचायत इलेक्शन लागीं आहा न्हू. पंचायत इलेक्शन खंय खंय आसतली सांग. डोरेक विलेज. व्हेरी गुड शी यू आर व्हेरी इंटेलिजंट. मिकी सॉरी फॉर दिस नॉनसेन्स क्वेश्चन बाय द वे मिस्टर रागार जायशीच बी. There's a limit. सॉरी सर सॉरी एंड नाईस पॅक्स. हे काँग्रेसीन बरो चान्स वगडायलो न्हू रे. दिग्विजय सिंगान हातींतली गेम वगडायली. एक लिडर एक बरो लिडरशिप म्हणटी आसपा जाय. दिग्विजय सिंगाक लिडरशिप क्वालिटी ना. हम करेगा ऐसा जावपा जाय. करना चाहिए वो करना चाहिए ये करना चाहिए मतलब एका लिडरशिप ना. हे पारीकराच्या बजेटीचेर तुजें कितें मत तुजें कितें म्हणप. हो कित्याक येयला. पारीकर कित्याक येयला काय म्हणटा. येयला कित्याक. अरे तेका मायकल लोबो विजय सरदेसाय सुदीन हेंच्यांनी आफयलो न्हू रे म्हणटा पोत्तून येयला ना तो येवपा नासलो. हे बाबाशनाचे कॅम्पेनींग सामकें पावरफूल जालें खंय न्हू. खुंयसान येयले पयशे. पयशांचे हांव खंय उलोवूच ना रे. पण आय डोंट हॅव एनी आयडिया बिकॉज रायट नाव आय हॅव जियो.
तुम्ही म्हाका सांगा एका पैसे वयता न्हयले एब्सोल्युटली नो आयडिया बाबा. आय डोंट हॅव एनी आयडिया. पारीकराची इमेज क्लीन त्या खातीर बीन ताका आफयला आसतलो. संवसाराक क्लीन कोण ना बाबा. क्लीन कोण ना की सामको फ्युरियस जाला आमको. जस्ट इमॅजिन. चंद्रकांत तुका याद आसा न्हू तुझे ओरिजिनल नाव चंद्रकांत म्हणून. नाल्यार सगळे इतले वर्सां बाबू 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 आणि काँग्रेसीन सुद्धा तुका सध्या मरे बाबू पुता करून दवरतले. हे ऑपोजिशन लिडर तुका करपाचे डिसिजन जे जाला ते फुडें आनी कांय सांगू नाका बाबू. तुझ्या अंतर यातना आमी समजता कळटा आमकां सगळे. काँग्रेसीन लिडर सगळे एकामेका बरोबर हांव कितें म्हणटा विचार जुळपा शकनात. ही तू आयज कितें खावन येयला बाबू. सामको फायर ब्रँड. हे तर आयडिया आणि वोडाफोन मर्जर जाता पळय. तुका कितें दिसता हे रायट. तेमी कितें केला ते रायट केला रॉंग केला ते त्यांचो विषय. काँग्रेसीचे 17, 18, 16, 17 येता म्हणून आमी पोरू जानेवारीसानून आमी मूड ऑफ द स्टेट बीन करून सगळे आमी सांगीत आसा. पोरू जानेवारीसान सांगता आमी काँग्रेसीचे 17 येता, 16 येता, 17 येता म्हणून. तुमकां घाई कसली जाल्ली बाबू बाबू काय हा उद्धटपणा. स्पीकर सध्या आसा तो बीजेपीचो प्रमोद सावंत. डेप्युटी स्पीकर सध्या मायकल लोबो. ही संधी आमकां दिवं जाय आसली. 10 रुपयाचे कॉइन्स आता चलना अशें बोळ पडला. 10 रुपयाचे कॉइन्स घेत ना मरे कोण. 10 रुपयाचे कॉइन्स आता ह्या फुडें चलपाना. हे तशें तथ्य ना तेतून. हे फुडल्या CLP मिटिंगेचो अजेंडा कितें ते हांव सांगपाक शकना. पण आमकां कसो ना कसो तरी कळटलोच. कोण ना कोण तरी फोन. सद्या कपिल शर्मा शो बंद जावपाच्या वाटेर आहा खंय न्हू. काय बंद जालो दिसता काय अशें बोळ पडला. तो कपिल शर्मा आनी डॉक्टर मशहूर गुलाटी परत झगडले. अशें घडपाक नाका आसलें. हें जे घडलां तें चुकीचें. मुख्यमंत्री पर्रीकरान पयर जे बजेट सादर केलें हेतून कांयच तथ्य ना. पर्रीकराचे तूं एक पयला आली कितें जालें न्हू. बारीक गजाल कितें जालें. गोंयकारपण अशें करता पर्रीकर. ते विजय आपणाक सोडून वचत म्हणून भियाता काय कितें. ती मात्र शंका ना. हें तितलें साम खरें. पर्रीकर ओपोजिशन लिडर आसलो पळय तेन्ना ताणें असेंब्ली गाजयल्ली. सगळ्यांनी पळयला. असेंब्ली ताणें सामकी हालोवन उडयतालो गाजोवन उडयतालो. आयज तूं ओपोजिशन लिडर. तूं तशीच सामकी तशीच फायट दितलो. पळयात तुमी आतां सुरवात जाल्या फक्त. दोळ्याक उदक लावपा सारकें. फुडले जे दीस आसात ते फुडें आसात. जो पर्यंत आमी विरोधी पक्षांक उरतले चड दीस उरची ना ही गजाल वेगळी. जो पर्यंत उरतले तो पर्यंत लिडर ऑपोजिशनाचें काम कितें तें तुमकां दिश्टी पडटलें. शी सामकें पावर हा बाबू. आपूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराक एज अ ओपोजिशन लिडर फायट दितलो अशें बाबू म्हणटा. आतां हाचेर भाई पर्रीकराचें मत कितें आसतलें ते आमी जाणून घेवया. पण एक तेच्या पयलीं एक बारीक ल्हानसो ब्रेक घेवया. ब्रेका उपरांत आमी मेळटले आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां बाबूच्या ह्या चॅलेंजीचेर. जस्ट इमॅजिन. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute of hotel management and admission घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नांव घटोघडाच दरा. आधार दियात तेको दियात. एन नागवेकार. जस्ट इमॅजिन. ब्रेका उपरांत तुमचे स्वागत. ब्रेका पयलीं आमी उलयताले ओपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर जे म्हणटा की सरकार हें गडगडटलें ताची वाट पळयता आनी जे म्हणटाले की आपूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराक असेंब्लीन नाका शेवट करतलो. पळटा भूंय थोडी करतलो. ताका सामकें नाकिणो वाडटलो अशें बाबू कवळेकरान ब्रेका पयलीं आमकां म्हटलेलें. आतां आमच्या बरोबर आसा
तेजेर सगळे प्रत्युत्तर दिवपाक आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सर वेलकम. भाई लास्ट 2.5 वर्सां तुज्या मनान कितें विचार घोळटाले? हांगा येवपाचो काय दिल्लीक रावपाचो? म्हणजे लास्ट 2.5 वर्सां एक मृग तृष्णा, एक चलबिचलता, एक चंचलता, एक कश्मकश भरी जिंदगी तू जगतालो लास्ट 2.5 वर्सां. पोझिशन लिडर बाबू कवळेकर कितें म्हणटा ना की तुमकां खंय तो असेंब्ली नाका शेवट करतलो, पळटा भूंय थोडी करतलो तुमकां, अशे प्रश्न घालतलो खंय तुमकां जाप नासचिना खंय सांगपाक तेजेर. तुका सांगला? आणि ह्याच खुर्चेर बसून आमकां सांगलां हेणें हे सगळें. भाई तुका कितें दिसता बाबू कवळेकराची एज कितली आसतली? 44. आयसून बाबू कवळेकराची एज 44. ओके 44 म्हणजे तू म्हणूंक सोदता कितें ना बाबू कवळेकर आपल्या अशें तुलनेन भुरगो 44 वर्साचो भुरगो कितें करतलो? भाई मातसो हांव एक्सायटेड जालो. म्हणजे नो प्रॉब्लेम, हांवें काय म्हणना. काँग्रेस म्हणटा तेंची खंय विजयान वाट लायली, विजय सरदेसायान लास्ट मुमेंट खंय विजयान तेंची विकेट उडयली. म्हणजे विजयाचो उपभोग तांच्यांनी घेतलो न्हय, मागीर आनी कित्याक उलोवंक जाय तांकां? 2012 सालान सीएम आसतना मायनिंग ऑपरेशन सस्पेंड केलें. हेचे आयज सुद्दां पिकासांव जाता? ते कांयच उलोवंक ना. वाय यू डोंट टू स्पीक? आपकी सोच पे मुझे अफसोस हो रहा है मिस्टर पर्रीकर. हे मायनिंग बॅना उपरांत पळय आमची ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी जी वीक जाली तीच तुका सांगता आजून इबे आतां ती रिकवर जायना. हाज्या पलीकडे हांव ताजेर चड उलोवचो ना. तू आणि वेलिंगकर लास्ट 1.5 वर्स जाले उलयनात आनी उलोवचो नाय. तुम्ही 1000 कोटी मोडून आमदार विकते घेतले असो आरोप जेन्ना काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर करता. आरोप करपाक कितें जाला? देवान तोंड दिला आनी काय उद्योग ना? उद्योग ना हे? आणि गिरीश चोडणकर म्हाका कितें सांगता आपूण व्हडलो उद्योगपती म्हणून? बेश्टोच सांगता गे म्हाका. तुम्ही विश्वजीत राणेक कसली मिनिस्ट्री दितले आयज आमच्या ह्या कार्यक्रमान सांगा न्ही प्लीज. डोंट आस्क मी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम कितें म्हणटा ताका. इट्स ओके भाई, इट्स ओके. इतली भुबा हांव तुमकां दिवं शकता. भाई खंयच्याय कॉलेजीन स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज एड्युकेशना बरोबर लव इज ऑब्वियस न्ही. कितें सांगता भाई? Just imagine. सध्या पर्रीकर राजकुमार मुडान गेला. तो राजकुमार हिरो आसलो पळय. सध्या पर्रीकराचे एकूच डायलॉग चालू असता, टोनी तुम्हें आना होगा बीजेपी में, आना होगा बाबा शान, तुम्हें आना पड़ेगा बीजेपी में, क्लाफासियो डायस हम तुम्हें लाएंगे और जरूर लाएंगे, तुम्हारे हाथ में कमल देंगे क्लाफास. सध्या भाई पर्रीकर राजकुमार मुडान गेला. पण रवी खंयच्या मुडान आसा, कितें मुडान आसा रवीची खबर घेया मरे. रवी बाब तुका खबर आसा की मार्च हो टार्गेट कंप्लीट करपाचो म्हयनो आसता. मार्च म्हयनो तुझे टार्गेट कितें आसा? जी लोकांची जमीन जी आसा, लोकांची जमीन. ब्रेक्सिटाची तयारी आता फॉर्मली सुरू जाली न्हू UK. आमचो गोंयकार जो युरोपान आहा पळय हे लोक सगळे ते सेटल खंय जातले. तुका काळजी आहा तेंची. सारा माल आज रात डॉक्स पे आ रहा है रवि, सारा माल आज रात डॉक्स पे उतर जाएगा. माल वयतलो खंयच्यान? खूप पिक्चरां पळयतालो काय कितें पयलीं चल बंक मारून क्लासी. बरं तुजो आवाज न्हू, तुजो आवाज एकलो मनीस बेस्ट काडटा. कोण तो सांग पळोवया. मनोहर सारखे मनोहर भिंगी सारखे. रवी, what is your take on GST? I think this is fraud. GST is fraud. रवी तू बीजेपीन वचपाक तयार आहा आफयत जाल्यार? कितें मेळटा? ओ कितें मेळटा एन ऑल. हय मंत्रीपद मेळटा. मंत्रीपद वयता? हय मंत्रीपद ना पण कॅश दिता जाल्यार दिया पयशे. कितें म्हणजे आता आंकडो 15चेर पावता काय कितें रे? फोंडा विठोबा देवालयाच्या आंगणान जावपी शिशिरोत्सव, ह्या शिशिरोत्सवाक बरीच धमाल जाता दर वर्सा. म्हाका दर वर्सा हांव तो व्हिडिओ दाखयतात ती थंय न्हू लोकांचे हांसून हांसून मुड्डे पडटा आनी थंय जी पळय चलता न्हू अवचितपणान म्हणजे सामकी कॉमेडी आनी इतली बरें दिसता म्हाका तें.
म्हाका सारको म्हाजो आवडटो सामको. तुमकांय म्हाका दाखोवनशें दिसता, मुद्दम पळया. मित्रांनो, केन्ना केन्ना आमी कसलें काम करतना अचानक रित्या आमच्या हातीन आमची पयलींची डायरी जर मेळत और कसले पयलींचे लेटर वा बूक ओल्ड कसलो मेळत जाल्यार आमी कितें करता, आमी तें काम जें कितें करता तें थंयच मातशें हॉल्ट दवरता आनी मागीर ती डायरी ओपन करून चाळूंक लागता, तो बूक ओपन करता, तें लेटर ओपन करता आनी मागीर आमी त्या आठवणीन सामके रममाण जाता, कळ्ळें. सो आमी आतां हो सिजन फुडें व्हरता, सीझन 4. सो हो सिजन फुडें व्हरता आसतना सीझन 3तल्यो कांय यादी ज्यो आमकां अशें मदीं मदीं येता त्यो आमी अशी यादी काडल्यार बरें न्हू. म्हणजे कशें ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट म्हणटा पळय तशें. 10, 9, everybody, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! When you are IAS officer, I like to work with you. Yes, yes. yes. मीन्स आपको कुछ ये करने लेकिन आप ऐसा जब मैं खड़ा ना मुझे. नहीं देखिए no, you are mistaken. नहीं. You are doing. No, I am not doing. I'll put a bloody camera here, sir. First of all, in this camera, I'm telling you. You want bloody conflict? I'll give you conflict. What language you are using? You want conflict? I'll give you conflict. I'll put a camera here. There are people taking money here. There are people taking money from you here. I can prove it. From me? Yes. Which people? I will prove it. Yes, you I'll put a camera here. You are taking the money. I'll put a camera here in this. You can put 100. Vadgaon municipality, where this is the only chamber which doesn't have camera. I will put. This is my first step that I'll put a camera here with audio surveillance, and we will. I will start the moment from you. Okay. Yeah, I will start. Don't take conflict with the honest IAS officer. I'm telling you. If you think you come as a chairperson to hassle me, I'm telling you the public. I first only I came that I have to work with you. Yes. Yeah. Don't. No. Don't say that. No, listen to me, sir. I am an honest IAS officer. You people like you, 100 people can't touch me. Okay. Baba, I don't want to. You may be a big this thing here. Right? Why you are going to another this thing? So be in your limits. Okay. Don't get into that thing. You and Raju are 100 people. They can't fight with the honest IAS officer. I'm telling you in front of public. I'll put a camera here. I'll put a camera here. When you have done some fighting. Be in your limits. And whatever as per law is to be done, we do it. Don't try to touch my this thing, huh? I'm telling you. 10, 9, everybody, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! मित्रांनो, फुडलो एपिसोड येता म्हटल्यार हांव तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां आतां गुड बाय. कितें फीडबॅक तुमकां कितें सांगपाचें आसत जाल्यार तुमी ह्या स्क्रिनीचेर आतां येयला पळय वेबसायटीचो तेजेर तुमी जरूर धाडा. ह्या वेबसायटीचेर आमकां फीडबॅक धाडा तुमचे येयला तेजेर. आनी हसत रावा, खेळत रावा आनी पळयत रावा जस्ट इमॅजिन. कळ्ळें? तो मेरेन बाय बाय. Just imagine.